विसाप्रन्यूकार साखळे म्युनिसिपालिटीचे वेंचणूक 6 मायाक जातली। भारतीय पक्षाच्या वतीन प्रचार कामाक सुरवात जाल्ली आसा। शुक्रारा विर्डी गावात सभापती बरोबर थंयच्या थळाव्यांनी प्रचार कामाक सुरवात केली। साखळे पंचायतीची 13 सिटां भाजपा पक्ष जिंकतले म्हण विश्वास सभापती सावंतान उक्तायला। RDX गोवा खातीर विर्डीच्या निलेश परवार। भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आम्ही खरं म्हणजे ऑफिशियली इलेक्शनाक म्युनिसिपालिटीच्या सुरवात जाल्ली आसा आणि तेजो खरोखरच आमी ऑफिशियली प्रचाराकूय सुरवात केल्ली आसा। येता त्या 6 मेक ही निवडणुका आसा। 12 तारखेच्यान फॉर्म भरपाक सुरू जाता आणि 12 ते 20 तारखेपर्यंत एप्रिलाचे फॉर्म भरप जातले। साखळीत पूर्णतः म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शनाचे वारें व्हांवपाक लागलेले आसा। विर्डी गावात तशें आमचे 12 आणि 13 हे 2 वार्ड येता। विर्डी गावातलो सदांच तेंको हो भारतीय जनता पार्टीच्या वाटेन उरलेलो आसा। दोनूय सीट फाटलेय फावटी भारतीय जनता पार्टीच्या खातीर विड्डेकारांनी आमकां निवडून दिल्ले। आमकां हेय फावटी खात्री आसा की ह्या विर्डी गावातले दोनूय सीट जे आसा हे आमकां भारतीय जनता पार्टीक मेळटले। आमी ऑफिशियली कॅन्डिडेट डिक्लेरेशन जे आसा आतांच 11 नंबराचे आमचे कॅन्डिडेट बाब दयानंद बोरयेकर हाजी ऑफिशियली टिकेट्स आतांच डिक्लेअर केली। 12 नंबरांतल्यान आमचे ऑफिशियल कॅन्डिडेट जे आसा ते विठोबा घाडे ताका आमी सगळ्यांची उमेदवारी घोशीत करता आणि 13 नंबरांतल्यान आमचे बाब राजेश सावळ हे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिशियली उमेदवार आसतले। ह्या दोगांच्या फाटल्यान आतांच ज्या पद्दतीन देवाक सांगणे करून आमी प्रचाराक सुरवात केल्ली आसा। म्हाका सगळ्यांचेर विश्वास आसा विर्डीकारांचेर की परत एकदां हे दोन्ही उमेदवार जे आसा हे साखळेच्या विकासा खातीर विर्डीच्या विकासा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान रावतले। हे फावटी आमकां खात्री आसा साखळे म्युनिसिपालिटींतले 13 वार्ड हे 100% भारतीय जनता पार्टी जिखतली आणि भारतीय जनता पार्टीचेर भारतीय जनता पार्टीचो भगवो झेंडो जो आसा हो नक्कीच आमी फडकयतले हेजो आमकां विश्वास आसा आणि लोक हे भारतीय जनता पार्टीच्या वांगडा आसा। भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा